नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। घनश्याम शिरोडकारान दिलो मडगांव नगराध्यक्ष पदाचो राजीनामो। भाजपाच्या 15 नगरसेवकांनी दाखल केल्लो अविश्वास। पर्यटनाच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय पावड्यार नामना जोडिल्ले गोंय कोयर वेवस्थापनात मात नापास। सोनसड्या वयल्या कोयराक लागून उच्च न्यायालयांत ओडले प्रशासनाचे कान। कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालीन नूर अहमदाक अटक केल्ल्यान वास्कोच्या लोकांनी आटयले पुलिशेचे उपकार। आमचे पयशे दियात मेळोवन लोकांचे आवाहन। घेयात बुस्टर डोस, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे गोंयकारांक आवाहन। आणि मुळगाव पंचायतीत तरणाट्यान घातलो बोवाळ। मालमत्तेचे केले लुकसाण, दिवचलचे पुलिशेन केली अटक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। मडगांव नगरपालिकेच्या अध्यक्षपदार हालींच बेसून आयिल्ल्या घनश्याम शिरोडकारान आपल्या पदाचो राजीनामो दिलो। बुधवार दिसा 15 नगरसेवकांनी घनश्याम शिरोडकाराचेर अविश्वास थाराव घातिल्लो। 15 मतां मेळोवन लोकशायेच्या मार्गान हांव बेसून आयिल्लो। अजापाची गजाल म्हळ्यार हांव बेसून आयल्या उपरांत मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका जाल्या उपरांत म्हजेर 15 जाणांनी अविश्वास थाराव घातिल्लो अशें शिरोडकार म्हणटा। मुख्यमंत्री आनी आमदार थळाव्यान राजकारणात सोडूच रुची घेता ही गजाल खूब वायट, तशीच लोकशाये खातीर धोकोदायक अशें शिरोडकाराचें मत उक्तायलें। फाटल्या शुक्रारा 16 तारखेक ह्या खुर्चीचो ताबो घेतलो दनपारचे 11:00 आणि मागीर तेजे फुडें हांव आयकता ते भशेन आनी जाणा ते भशेन सगळे फुडिल्ले कावन्सिलर सीएमाच्या बंगल्यार पणजे गेले आनी 14 जाणांनी नो कॉन्फिडन्स सिग्नेचर सायन मारली। 3 हांव लोकशाही पद्दतीन 1.5 निवडून आयला आनी 3 14-15 जाण मेळून तेजेर सायन मारतात नो कॉन्फिडन्स। हे 2 तासान कितें घडलें हांव काय नको। आज त्या पद्दतीन हे इलेक्शनाचो जो प्रोसेस आसा तो असो आसा की निवडून हाडपा खातीर सिक्रेट वोट आसा आनी नो कॉन्फिडन्साक बाय शो ऑफ हँड आसा। निवडून आयला तेन्ना म्हाका 15 वोट पडले म्हणून आमचे सगळे कावन्सिलर नवे, सादारण 20 कावन्सिलर 25तले नवे आसात, सिन्सियर कावन्सिलर आसात। तांकां खरेंच हें बॅक स्टॅबिंग पॉलिटिक्स तांकां कांय खबर ना। आज हांव राजिनामो दिवपा फाटलें कारण अशें की फाल्यां जर कितें वोटींग जालें अशें तशें हांवें तांच्या बाबड्यांचेर प्रेशर हाडलें त्या नव्या कावन्सिलरांचेर। तांकां म्हाका धर्मसंकटान हें घालपाचें ना। ताचे पेक्षा हांव गेल्लो बरो। फाल्यां तांकां परत त्रास व्हरून तांकां हें दाम बाबाचें सोडून आनी खंयच्या देवळान आनी खंय व्हरत आनी कितें करत हें जावपाक नाका। म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की हे धर्मसंकटांत तांकां घालचे पेक्षा हांवें चिंतलें, हांवेंच राजिनामो दिवन कुशीन गेल्लो बरो। फाल्यां कोण दुसरो कोण जातलो जावं कितें जातलें फुडें म्हाका कांय खबर ना। हें बरें करून म्युनिसिपालिटी चलोवपाचें। उच्च दर्जाच्यो सोयी सुविधा दिवपी पर्यटन थळ म्हूण गोंय जरी जगभर फामाद असलें तरी गोंयच्या कोयर वेवस्थापनांत मात गोंय सरकारान अजून मेरेन काठार लेगीत पास जावपाक जमलें ना अशें चित्र दिसून येता। धोरण शुन्य, राजकर्ते, बेफिकर नगरपालिका, पंचायती आनी बेजबाबदार नागरीक हाका लागून सुंदर गोंयचे चेहरो कुरूप जावपाक लागला। हाजे शिवाय भलायकेच्यो गंभीर समस्या लेगीत तयार जावंक लागल्यात। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। वा, अर्थातूच हें आमचें सोबीत सुंदर गोंय आनी हेंय लेगीत आमचेंच गोंय।
उक्ताडार एकठांय जाल्लो कोयराचो ढीग आणि हो कोयर उसपून उडोवपी ही गोरवां ही दृश्यां आसात कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या कोयर संकलनाची। कुडचडेचो हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प, पूण हो प्रकल्प अजून कार्यान्वयीत जाल्लो ना। देखून कोयर लागीं करपी ठेकेदार प्लांटात कोयर भरी नासतना असो उघड्यारूच उडयतात। ह्या ठेकेदारांक ना नगरपालिकेचो भय ना नगरसेवकांचो। या वाठारातले आरजीचे कार्यकर्ते म्हणटा की मुळात या ठेकेदारीतूच भ्रष्टाचार भरला। मात मंत्री म्हणटा हो प्रक्रिया प्रकल्प काय दिसा भितर सुरू जातलो। गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाने पळय हे दिल्ले, तुमचे कडेन हे सगळे जर लायसन्सेस ना, डॉक्युमेंट्स ना, तुम्ही आउटसोर्स कितकोन केलो? पयलीं क्वेश्चन तो विचारा। तुम्ही जेन्ना म्हणटा की कॉन्ट्रॅक्टा दिता म्हणून, तुम्ही आउटसोर्स कसो केलो जेन्ना तुमचे कडेन हे कांयच ना, बफर झोन ना, तुमचे कडेन डंप साईट ना, फॅसिलिटी ना, जर हे डॉक्युमेंट्स ना, तुम्ही आउटसोर्स कॉन्ट्रॅक्ट कसो केलो तांकां? म्युन्सिपालिटी म्हणटा आतां 2 वर्सां जाली, 2.5 वर्सां जातली हांवें म्युन्सिपालिटी हँड ओवर केला आनी ते पयशे कलेक्ट करता। तेजे पयलीं आतां पंचायती दोनूय पंचायती हांव फ्री कलेक्ट करता। थोडोसो हेल्प पंचायती दिता, म्हणजे वर्साक म्हाका 2 लाख पंचायत दिता, 2 लाखान वर्साक इतली घरान गार्बेज कलेक्ट करना। सो हांव हेल्प करता, म्हाका कितें तेणी सांगपाची गरज ना। ज्यो गोश्टी आहा खंय डंपींग करता, जो प्लांट येदो व्हडलो जालो तो बेश्टो जालो काय परमिशन आसतना जाली काय कुडचड्यात, सो ती गोश्टी सोड। थंय EC जाली, तेजे पब्लीक हियरींग जाले, सगल्यो गोश्टी जाल्यो। प्लांट आतां ट्रायल रन चालू आहा। हो कोयर एकठांय करतना वोलो आणि सुको अशे तरेन वेगळो करिनाच, पूण कोयर भरपी गाडयो लेगीत धापिल्ल्यो नासतात। आणि आता कोयर एकठांय करपी ह्या कामगारांची अवतिकाय पळयात। ना हातीत कसले हँड ग्लोव्ज आसात, ना पांयांत बूट। पोटा पाणया खातीर ठेकेदाराच्या भयान कामगार खंय कागाळ लेगीत करपाक वचनात। आसा त्या परिस्थितीत काम करपा पासत तांचे लागीं दुसरो पर्याय लेगीत ना। आणि नगराध्यक्ष मात हे ठेकेदारांचे काम अशें म्हणीत कानार केस ओडटा। कचरा उठाने में बास मारता है, मास्क नहीं मिला है, हाथ का दस्तरा नहीं मिला है और दवाई का कोई नहीं देता है सुविधा। बस मछली का कांटा लगता है, कुछ कांच काट देता है हाथ पाँव को, तो उसका कुछ दवाई का इलाज कोई नहीं दिया है। आम्ही 12 वर्ष झाली काम करता, 12 वर्ष झाली। आमकां हाती थोडे दीस दिल्ले आसले, ते पिंसरी मागीर हाडून दिवंक ना, सगळी कचरो मोडून काडची पडटा आमी हात घालून। आम्ही काकोडा बसून, काकोडा पंटेमाळा हे सगळे आख्खे तिळामाळ्यार दवरून सगळी बाबा। Now, the collection of garbage has been outsourced. We have given it to the contractor, and the contractor has to look into it to provide him gloves or whatever is required, like gumboots and all. That all contractor has to provide him because we have outsourced it to him. फाटली कितलीशीच वर्सां सोनसडत साचून राविल्ल्या कोयराचोय विलो लावप जाय नाशिल्ल्या कारणान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान बुधवाराक कोयर वेवस्थापन महामंडळ आणि ठेकेदारांक बरेच उजरायला। इतलेच न्हय जाल्यार हे खातीर जर भलायकेच्यो गंभीर समस्या निर्माण जाल्यो जाल्यार लश्कराक आपोवचे पडटले असो इशारो लेगीत दिला। हाचेर मंत्री म्हणटा आमी कोयराचो बेगीनूच विलो लायतले। So I just read today that court has given some decision by February that things should be clear. There should be no problem. We will adhere to whatever the court's verdict is on that. It will be completed on time. दुसरे वटेन बांयगिणी कोयर प्रकल्पाची जमीन पणजे महानगरपालिकेच्या ताब्यात आसून लेगीत पोरणे गोंय पंचायतीच्या विरोधाक लागून हो प्रकल्प अजून मेरेन जावंक शकलो ना। पूण ह्या सगळ्यातल्यान सरकार आणि सत्तेच्या हायसात आडकिल्ले आमदार कितें तरी शिकतले काय? खरें जाल्यार येता त्या कांय वर्सांत गोंयची लोकसंख्या 30 लाखांचेर पावतली। तो मेरेन हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार कोयरांतल्यान गोंय सोदून काडचें पडटलें हातूंत दुबाव ना। गौरेश सतरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। टेंडर येवपाचो आसा देखून बांयगिणी कोयर प्रकल्प अवश्य जातले अशें थारायलां। त्या प्रमाण ह्या प्रकल्पाचें काम पुराय जातले अशी माहिती कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या। विरोध आसून लेगीत हो प्रकल्प उबारपा खातीरचे सगळे परवाने आयिल्ले आसात। देखून कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण सगळे जातले अशें बाबूशान सांगलें। अरे बाबा टेंडर येवपाचो आहा न्हू सांगलेलें आहा, बांयगिणी ट्रिटमेंट प्लांट विल कम। अरे दुसरे कडेन सगळे प्रोसेस बी सगळे जालेले आहा, कोर्ट ऑर्डर बी सगळे येयलेले आहा, ऑल परमिशन्स कितें आहा ते तितले जालेले आहा। सो वेर इज अ क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग एनीथिंग, नथिंग चेंजीस हियर।
फ्लॅट भाड्यान तशेंच लिजात दिवपाचे हायस दाखोवन 250 लोकांक लाखांनी रुपयांची टोपी घालपी नूर अहमदाक गुन्या फाट्यान अटक केल्ल्यान लोकांनी गोंय पुलिशेचे तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षांचे उपकार मानले. नूर अहमदाक बेगोबेग न्यायालयांत दाखल करचो आनी ताचेर कारवाय करून आमचे पयशे बेगीन मेळोवचे अशी मागणी कागाळी करपी लोकांनी केल्या. होप्स आमकां पुतून आमचे मनान जागलेले आसा. सो हांव ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन ओके टू द एंटायर पुलीस टीम ऑफ गोवा आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, स्पेशली टू गोवा फॉरवर्ड पार्टी, कित्याक तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला इनिशियली आनी तेंच्यांनी आमकां बरो आदार दिला आनी कितें म्हणटा ते लायक नो वर्ड्स टू से बट एक्सप्रेस आमची फिलींग आसा कितें जाला. पयलीं अशें आसलें की आमचें कांयच ना, ताका खंय सोदतले. आतां पुलिसांनी 3 म्हयन्यान ताका सोदून हाडलो. ओके हियरींग लायक वी हॅव क्रॉस स्टेट बॉर्डर्स एंड एवरीथींग आनी धरून हाडलो ताका. सो तेज्या खातीर हांव इतलेंच म्हणटा, देव बरें करूं आनी अशेंच तुमचो आदार सगळे गोंयकारांचेर आसूं. गोवा पुलीस व्हेरी स्ट्रॉंग, रिली फर्दरचे प्रोसिडींग इतलेंच म्हणटा की तेजे अगेन्स्ट स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. पुलिसां आनी डिले करपाक जायना. ते बेगीनचे बेगीन ते मॅटर कोर्टान वचोन कितें जाता आमचे हे रिकवरी करून आमचे आमकां पयशे मेळल्यात तितले आदार म्हणटा हांव. First of all, I will thank Goa Forward Party, Vijay Sardesai, DGP, IGP, then Durgadas Kamath, Economic Cell PI and Investigation Officer for helping us. This is a very big day for us and I request government to take strict action because whatever mistake he did, he should get punished. He should get punished so that next time we should think twice before doing these things with the poor people, because this is the biggest mistake he did and now he's regretting. I'm very much thankful to them and very much thankful. Thank you so much. हमारी इस बुरे टाइम में हेल्प की है, उन सबको धन्यवाद देने के लिए सबसे पहले मैं गोवा फॉरवर्ड पार्टी उनके चेयरमैन मिस्टर विजय सरदेसाई सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा. उसके बाद दुर्गादास कामत जी जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके और कल तक जब तक नूर अहमद अरेस्ट हुआ है पूरे केस को फॉलोअप किया है, हमें सपोर्ट किया है. FIR रजिस्टर कराने में उन्होंने हमारी मदद की है. उसके बाद DGP सर, IGP सर और इकोनॉमिक सेल के जो PI सर हैं एंड हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सागर साहब, जिनकी वजह से वो कल्प्रिट को वहाँ से पकड़ के हम यहाँ पे लेके आए. हम लोग अपनी होप पूरी तरह खो चुके थे लेकिन एटलीस्ट अभी हमारी होप है. अभी बस हमारी गवर्नमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि उसको मतलब जितना हार्श से हार्श पनिशमेंट हो सकता है उसे दें, ताकि कोई दूसरा आदमी आगे ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे. किसी गरीब आदमी का पैसा लेके भागना. और हमारा जितना भी अमाउंट है, हमारी यही दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द रिकवर कराया जाए. दरेकल्यान बुस्टर डोस घेऊन कोविडापासून सुरक्षित रावचे असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. भाजपाच्या सेवा पंदरवड्या निमतान सांखळेच्या सामाजीक हॉस्पिटलांत बुस्टर डोस सेवा सुरू केल्या. ब्रेस्तारा मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी हे सेवेचो शुभारंभ जालो. या वेळार भलायकी अधिकारी दोतोर अतुल पै आनी भाजपा कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. भारतीय जनता पार्टी सांखळे बुस्टर डोस फॉर द कोविड हो जो आम्ही 2 डोस घेतल्या उपरांत तिसरो डोस जो घेवपाक जाय आसलो आफ्टर 6 months जो आमकां बुस्टर डोस घेवपाक जाय. इन फ्युचर आमकां परत नवीन कसलो तरी व्हायरस आयलो आसत जाल्यार तेची लागवड बेगीन जावची न्ही म्हणून आनी कोरोना व्हायरस जावचोच न्ही म्हणून बुस्टर डोसची ही संकल्पना भारत देशात सायंटिस्टांनी मांडली आनी ताज्या उपरांत बुस्टर डोस घेवपाक सुरवात जाली. तेका खूब कमी रिस्पॉन्स आसा आनी त्या निमित्तान आमी म्हणटा की लोकांच्या मदीं अवेरनेस जावपाक जाय, लोकांक सांगपाक जाय. लोकांक दिसता की कोरोना व्हायरस पूर्णता गेलो, पूर्ण वचूंक ना, अजुनूय बी तेजे पेशंट मेळत आसा आनी जेची लो इम्युनिटी आसा अशा लोकांक तो परत परत जावपाक शकता. म्हणून आमी बुस्टर डोस घेवन परत कोरोना जावचो न्ही हाज्या खातीर सगळ्यांच्या मदीं अवेरनेस करपाक जाय. आयचो हो कार्यक्रम ताज्याच खातीर आसा. दिवचल म्हालांतल्या मुळगांव पंचायतीची ब्रेस्तारा सकाळी तोडफोड जाली. कार्यालयाचे दार फोडून कार्यालयांत घुसून सरपंचाच्या कॅबिना सयत टेबल आनी हेर फर्निचरांची तोडफोड केली. कंप्युटर फोडून घातलो. ही घडणूक मुखार आयल्या उपरांत पंचायतीन दुबावीत म्हूण एका तरणाट्याचें नांव पुलिशे कडेन दिलां. ह्या तरणाट्याक धरपाचो यत्न केल्या उपरांत ताणें पुलिसां वांगडा हुज्जत घातली. तरणाटो आयकना जाल्या उपरांत पुलिशेन जबरदस्तेन ताका जिपीन घालून चवकशे खातीर पुलीस स्टेशनाचेर व्हेलो. आयज सगळे आमी जेन्ना आमचो पिवन चावी काडपाक येयलो तेन्ना एक सस्पेक्टेड मनीस
एक पारे घेतले आनी फुडलें आमचें लॉक फोडटाले मेन दाराचें. तेणी ताका अडकिलो. आयकना तसो पुश करून ताका फोडून तो भितर येयलो. भितर आमची 2 टेबलां, तो सेक्रेटरी बसता तो ग्लास, सगळें गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी तेणी खूब डॅमेज केल्ली आसा. 2-3 टेबलां परतून उडयल्यात. सगळें आमचे स्टेशनरी कितें ऑफिस पेपर्स आसता, बुक्स ते परतून उडयले. आनी सस्पेक्टेड पर्सन कंप्लेंट दिल्ल्या कारणान आमच्या पिवनांचे मनी तातूंत एक सस्पेक्टेड उखल्लेलो आसा तेंच्यांनी. आनी आतां पुलीस स्टेशनार व्हेल्लो आसा. चवकशी चालू आसा. जर तुमी टेबलां ते फोडले ते पळयतले जाल्यार पळयता तुमच्यान आसा. आमकां तशें जावन आमी कितें आदलांक ना. मागीर एक ऑफिसर तेंची ऑर्डर येयली व्हिडिओ म्हणजे मागीर काम चालू करतले. तोपर्यंत काम आयज बंद आसतलें. कोरोनाच्या चाचण्याचे प्रमाण देंवत आशिल्ल्या सक्रिय दुयेंतींची संख्या उणी जायत आसा. सध्या फक्त 390 सक्रिय दुयेंती आसात. बुधवारा आनी ब्रेस्तारा ह्या 24 वरांत फक्त 894 जाणांनी कोरोनाची चाचणी केली. हातूंत 41 सक्रिय दुयेंती सापडले. कोरोनाच्यो चाचण्यो उण्यो जायत आशिल्ल्या सक्रिय दुयेंतींची संख्याय उणी जायत आसा. कोरोना बरो जावपाचो दर आतां 98.31% गेला. जाल्यार मरण आयिल्ल्यांची संख्या 3965 वयर गेल्या. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान बुधवारा मांद्रेच्या किरणपाणी वाठारांतल्या प्राथमीक शाळेक भेट दिली. शाळेंतल्या माणकुल्या विद्यार्थ्यां बरोबर आमदारान दर्जेदार वेळ घालयलो. शाळेच्या शिक्षकां वांगडा संवाद साधून तांच्यो अडचणी तशेंच कागाळी जाणून घेतल्यो. असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटॅलिटी प्रोफेशनल वेलफेअर ऑफ इंडिया गोवा चॅप्टर हांणी आयोजीत केल्ल्या इंडिया हॉस्पिटॅलिटी लिडरशीप मीट 2022ची आयज ट्रान्सफॉर्मिंग गोवन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर इंटू अ इट रायट मॉडेल ह्या विशयाचेर ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत नॉलेज शेअरिंग आनी पॅनल डिस्कशन जालें. चोलाघाट महामार्ग 23 मार्च 2023 मेरेन म्हालवाहू अवजड वाहनां खातीर बंद आसतलो. जिल्लोधिकाऱ्यान ब्रेस्तारा हो आदेश काडला. साखळी दत्तवाडी जंक्शन ते कर्नाटक शिमे मेरेन म्हाल भरपी व्हडल्या वाहनांक येरादारी करपाक मेळची ना अशें ह्या आदेशान नमूद केलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 24 सप्टेंबराक राज्यातल्या प्राथमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडेन तशेंच शिक्षक आनी वेवस्थापनांकडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान भासाभास करतले. सकाळी 10 ते दनपारची 12 वरां मेरेन ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. हे फाटभुंयेर शेनवारा वर्ग घेवचे ना अशें सरकारान कळीत केलां. प्राथमिक शिक्षणात येवपी आडमेळी तशेंच वेगवेगळे विशय सुटावे करपाक तशेंच शाळांची साधन सुविधा शिक्षकांचो तशेंच विद्यार्थ्यांचो आंकडो अशा तरेकवार विशयांचेर ह्या वेळार चर्चा जातली अशें कळटा. जे आपणे करतलो म्हूण सांगला ते आपूण 100% करतलो अशें आश्वासन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिलां. तशेंच जो मेरेन आयुष हॉस्पिटल पुराय जायना तो मेरेन रायबंदर हॉस्पिटलाचो तळ मजलो आयुषा खातीर वापरतले आनी पयलो मजलो साखळेच्या लोकांक खातीर आसतलो अशी म्हायती बाबूशान पत्रकारांकडेन उलयतना दिली. ओल्ड मेडिकल कॉलेज आहे ते ग्राउंड फ्लोर आयुष्यात अलॉट केलेले. So on the top first floor it is being allotted to us, to the health center. Hospital, whatever we have promised will come that somebody same in the line of Sankiri health center. No, only half has been given allotted to Ayush, the ground floor. Okay. The first floor basically has been allotted to us. No, it's सगळे झालेले हा, and GSIDC basically they are supposed to take the repair work.
स्प्लिटॅग ह्या कंपनीन देश विदेशातल्या मरीन बिझनसात आशिल्ल्या विंगड कंपनीक ह्या परिशदेचे वांटेकार करून बिझनसाचे संधी तशेंच दर्यांत जावपी प्रदूषण हाचेर भासाभास केली। ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तसोच बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगशान ह्या परिशदेंत हाजेरी लायली। दर्यांत जावपी प्रदूषण कमी करपा खातीर ह्या परिशदेंत वरवीं सुचोवण्यो आयल्यो जाल्यार त्यो गोंय सरकाराक फायद्याच्योच जातल्यो अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। स्पेशली द स्पिलटॅक हांच्यांनी जो कॉन्फरन्स गोंयांत ऑर्गनायज केला पयल्यान पयली स्पिलटॅक आनी तांच्या ऑर्गनायझरांचे खूब अभिनंदन। हांव आनी म्हज्या बरोबर आमचो MLA वेंजी हांगा ह्या कॉन्फरन्साक हजर आशिल्लो। देशभरांतले न्ही विदेशांतले कितलेशेच जाण जे मरीन बिझनेसान आसा अशे बिझनेसमॅन तेंच्यानी हांगा आसल्या आनी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर they are discussing on the various issues for the business opportunity and also again in the pollution in the sea. So ह्या ते discussions करता. It is one of the good thing that also the business opportunity च्या बरोबर pollution ह्या विशयाचेर discussion करप. So they'll give some suggestions for Government of India also, Government of Goa also. Welcome for this type of suggestions. So definitely there is a tar ball and in a deep sea there is an oil spillage, pollution जातात वेळच्या वेळी. We have written for the Ministry of the Port Ministry and also for the Ministry of the Environment and the Forest तांकां दोगांयकू आमी टायम टू टायम बरयलां आनी ताजेर कंट्रोल करपाक जाय हेंय सांगलां। मरीटायम बोर्ड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्याय कडेन हो विशय डिस्कशनान आसा त्या खातीर ताजेर कंट्रोल जावप हें गरजेचें आसा। आमचे सिनीक ब्युटी बीच जर आमी वाचयतले आसत जाल्यार हे टार बॉल जे केन्ना केन्ना आमकां बिचांचेर दिसता ते न दिसपाक जाय त्या खातीर ताणें जी कन्सर्न रेज केली आपल्या इनॉग्रल स्पीचीन सुद्दां। शेवटी हें पोल्युशन कोण करता आसत जाल्यार दोज हू आर डुईंग द बिजनस इन डीप सी दे आर ओनली डुईंग दीस बीग पोल्युशन। बारीक पोल्युशन हे बारीक ते बिचार येवपी लोक करतात म्हणून आमकां बीग पोल्युशन जाता ते करता आसत जाल्यार तो कन्सर्न तेंच्यांनी रेज केला सो दॅट तेजे डिस्कशन तेंच्या मदीं जाता एक बरी गजाल। सो दॅट डेफिनेटली दे विल कीप कंट्रोल ऑन दीस डीप सी पोल्युशनाच्या ऑयल स्पिलिंग ह्या सारकेले हाजेर ते कन्सर्न रेज केला तर ते निश्चितच रित्या दे विल कम विथ some of idea for that purpose and then whatever the treatment ताच्या खातीर कितें करपाक जाय ताजेरूय निश्चित रित्या ते काम करता। उच्च दर्जाच्यो सुविधा दिवपी पर्यटन थळ म्हणून गोंय जरी जगभर फामाद आसले तरी गोंयच्या कोयर वेवस्थापनांत मात गोंय सरकाराक अजून मेरेन काठार लेगीत पास जावपाक जमलें ना अशें चित्र दिसून येता। धोरण 0 राजदर के बेफिकर नगरपालिका पंचायती आनी बेजबाबदार नागरीक हाका लागून सुंदर गोंयचो चेहरो कुरूप जावपाक लागला। हाचे शिवाय भलायकेच्यो गंभीर समस्या लेगीत तयार जावंक लागल्यात। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। वा, अर्थातूच हे आमचे सोबीत सुंदर गोंय आणि हेय लेगीत आमचेच गोंय। उक्ताडार एकठांय जाल्लो कोयराचो ढीग आणि हो कोयर उस्पून उडोवपी ही गोरवां ही दृश्य आसात कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या कोयर संकलनाची। कुडचडेचो हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प पूण हो प्रकल्प अजून कार्यान्वित जाल्लो ना। देखून कोयर लागीं करपी ठेकेदार प्लांटात कोयर भरी नासतना असो उघड्यारूच उडयतात। या ठेकेदारांक ना नगरपालिकेचो भय ना नगरसेवकांचो। या वाठारांतले आरजीचे कार्यकर्ते म्हणटा की मुळात या ठेकेदारीतूच भ्रष्टाचार भरला। मात मंत्री म्हणटा हो प्रक्रिया प्रकल्प कांय दिसा भितर सुरू जातलो। गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाने पळय हे दिल्ले तुमचे कडेन हे सगळे जर लायसन्सेस ना डॉक्युमेंट्स ना तुम्ही आउटसोर्स कितकोन केलो? पयलीं क्वेश्चन तो विचारा। तुम्ही जेन्ना म्हणटा की कॉन्ट्रॅक्टां दिता म्हणून तुम्ही आउटसोर्स कसो केलो जेन्ना तुमचे कडेन हे कांयच ना, बफर झोन ना, तुमचे कडेन डंप सायट ना, फॅसिलिटी ना। जर हे डॉक्युमेंट्स ना तुम्ही आउटसोर्स कॉन्ट्रॅक्ट कसो केलो तांकां? म्युन्सिपालिटी म्हणून आता 2 वर्सां जाली 2.5 वर्सां जातली हांवें म्युन्सिपालिटी हँड ओवर केला आनी ते पयशे कलेक्ट करता। तेजे पयलीं आतां पंचायती दोनूय पंचायती हांव फ्री कलेक्ट करता। थोडोसो हेल्प पंचायती दिता म्हणजे वर्साक म्हाका 2 लाख पंचायत दिता 2 लाखान वर्साक इतली घरान गार्बेज कलेक्ट करना। सो हांव हेल्प करता म्हाका कितें तेणी सांगपाची गरज ना। ज्यो गोश्टी आहा खंय डंपींग करता जो प्लांट येदो व्हडलो जालो तो बेश्टो जालो काय परमिशन आसना जाली काय कुडचड्याक। सो ते गोश्टी सोड थंय EC जाली तेजे पब्लीक हियरींग जाले सगल्यो गोश्टी जाल्यो। प्लांट आतां ट्रायल रन चालू आहा।
हो कोयर एकठांय करतना वोलो आनी सुको अशे तरेन वेगळो करिनाच, पूण कोयर व्हरपी गाडयो लेगीत धांपिल्ल्यो नासतात. आनी आतां कोयर एकठांय करपी ह्या कामगारांची अवतिकाय पळयात. ना हातीत कसले हँड ग्लोव्ज आसात, ना पांयांत बूट. पोटा पाणया खातीर ठेकेदाराच्या भंयान कामगार खंय कागाळ लेगीत करपाक वचनात. आसा त्या परिस्थितीत काम करपा पासत तांचे लागीं दुसरो पर्याय लेगीत ना. आनी नगराध्यक्ष मात हे ठेकेदारांचे काम अशें म्हणीत कानार केस ओडटा. कचरा उठाने में बास मारता है, मास्क नहीं मिला है, हाथ का दस्ताना नहीं मिला है और दवाई का कोई नहीं देता है सुविधा. बस मछली का कांटा लगता है, कुछ कांच काट देता है हाथ पाँव को, उसका कुछ दवाई का इलाज कोई नहीं दिया है. आम्ही 12 वर्ष झाली काम करता. 12 वर्ष झाली. आमकां हाती थोडे दीस दिल्ले आसले ते पिंसरी मागीर हाडून दिवंक ना. सगळी कचरो मोडून काडची पडटा आमी हात घालून. आमी काकोडा बसून काकोडा पंटेमाळा हे सगळे आख्खे तिळामाळ दवरून सगळी बाबा. Now, the collection of garbage has been outsourced. We have given it to the contractor, and the contractor has to look into it to provide him gloves or whatever is required, like gumboots and all. That all contractor has to provide him because we have outsourced it to him. फाटली कितलीशीच वर्सां सोनसडत साचून राविल्ल्या कोयराचोय विलो लावप जायनाशिल्ल्या कारणान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान बुधवाराक कोयर वेवस्थापन महामंडळ आनी ठेकेदारांक बरेच उजरायला. इतलेच न्हय जाल्यार हे खातीर जर भलायकेच्यो गंभीर समस्या निर्माण जाल्यो जाल्यार लश्कराक आपोवचें पडटलें असो इशारो लेगीत दिला. हाचेर मंत्री म्हणटा आमी कोयराचो बेगीनूच विलो लायतले. I just read today that court has given some decision by February that things should be cleared. There should be no problem. We will adhere to whatever the court's verdict is on that. It will be completed on time. दुसरे वटेन बांयगिणी कोयर प्रकल्पाची जमीन पणजे महानगरपालिकेच्या ताब्यात आसून लेगीत पोरणे गोंय पंचायतीच्या विरोधाक लागून हो प्रकल्प अजून मेरेन जावंक शकलो ना. पूण ह्या सगळ्यांतल्यान सरकार आनी सत्तेच्या हायसात आडकिल्ले आमदार कितें तरी शिकतले काय? खरें जाल्यार येता त्या कांय वर्सांत गोंयची लोकसंख्या 30 लाखांचेर पावतली. तो मेरेन हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार कोयरांतल्यान गोंय सोदून काडचें पडटलें हातूंत दुबाव ना. गौरेश सतरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी कोई अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.